नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। आज 21 जानेवारी म्हटल्यार गोंयांत गोंय उजो पालोवपी दळ जे आसा ते फॅमिली डे म्हणून मनयता। तर हो फॅमिली डे कित्या खातीर मनयतात हाची माहिती कितें, हाची माहिती आमकां दिवच्या खातीर आमच्या बरोबर आसा उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर सर। तर तेंच्या कडल्यानूच विचारया की कितें आसा हो फॅमिली डे। एवरी इयर म्हणजे आमी 21 जानेवारी हो म्हणला पळय तुमी, तो दीस म्हणल्यार आमी फॅमिली डे म्हणून मनयतात। आनी हे फॅमिली डेक आमी दुसरें नांव आसा ताका आमी रेजिंगू डे म्हणटा। आनी एवरी इयर हो प्रोग्राम आमी हांगासर आयोजीत करतात आनी त्या दिसा वेगळे वेगळे प्रकारचे एक्टिविटीज आनी स्कॉलरशीप आनी तशेंच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आमी दवरतात। आनी ह्या वर्सा आमी भुरग्यांक एक स्कॉलरशीप दिता। स्कॉलरशीप दिता आसतना तांकां आमी वेगवेगळे प्रोग्रामूय आमी हांगासर आयोजीत केल्ले आहा। आनी ह्या वर्सा तर सांगपाचें आहा जाल्यार तुमकां आमी मॅजीक शो तांकां दवरलो आहा। आनी मॅजीक शो पळोवन ते भुरगीं मातशी तांकां एक आवड कशी येता आनी तांकां खरोखरच एक प्रकारचे एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट ह्या प्रकारे तांकां मेळटात। तर सरान आमकां म्हायती दिली की हो गोंय उजो पालोवपी दळाचो जो रायझींग डे किंवा फॅमिली डे जो आसा त्याच्या खातीर वेगवेगळे कार्यावळी आयोजीत केलेल्यो आसा। स्पेशली म्हटल्यार मॅजीक शोवाचें आयोजन केलेलें आसा। तर भितून या आनी पळोवया कसली कार्यावळ आनी कसलो मॅजीक शो उजो पालोवपी दळाच्या वतीन तांकां दवरलेलो आसा।